नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फक्त 3 दीस 24, 25 आणि 26 मार्चाक अधिवेशन। निमाण्या दिसा अर्थसंकल्प मांडपाचो प्लान, सविस्तर चर्चा, पासिंग पावसाळी अधिवेशन। गोंय सरकारान उत्तराखंडाचे लँड प्रोटेक्शन बिल शिकचें, गोंयांत तसोच कायदो करचो। आरजी म्हणटा 2 वर्सांत 21 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट आनी 1 कोटीचो प्लान। काणके रस्त्यार नागडो भोवून उपद्रव करपी फॉरेन टुरिस्टाक म्हापशा पुलिसांनी घेतलो ताब्यांत। रातचो खंय कपडे काडून रस्त्यार घालतालो धुमशेणां। मांद्रे जुनस वाड्यार मोटारीन थळावे बायलेक मोखली, मारिफेलिजा आगताक गेली। दिल्लीचो ड्रायव्हर दिपान बात्राड, खुनाची केस, ॲक्सिडेंटा आनी सुण्यावेल्यान वाजिल्ले। मडगांव सब रजिस्ट्रार ऑफिसांत मॅरेज रजिस्ट्रेशन फ्रॉड्स, बोगस रेजिडेंट दाखले। दक्षिण गोंयच्या वकिलाची संघटना म्हणटा पुलिसांनी केशीची तड लावची। डिसेंबर 2026 मेरेन गोंयांत मोबायल क्लिनिक, केंद्रीय भलायकी मंत्र्याकडेन चर्चा। आरोग्य मंत्री म्हणटा वर्सा भितर दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळ्यो सुविधा। गाडयेकार टुरिस्टांक कास्ती गुन्हे करूंक पुलिशेचो क्विक पास, QR कोडांतल्यान पास। एक फावट तपाशिल्ले गाडयेक 12 वरां पास व्हॅलीड। गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फक्त 3 दीस 24 ते 26 मार्च अधिवेशन। 26 मार्चाक मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प मांडटा म्हणून अदमास। फक्त 3 दीस अर्थसंकल्पाक लागून विरोधक परत फुर्योज। अर्थसंकल्पाचेर सविस्तर चर्चा खंय पावसाळी अधिवेशनात। काँग्रेस म्हणटा सरकाराची विरोधक आनी इशूंक फुडो करपाची तयारी दिसना। येता ते 24 तारखेक असेंब्ली सेशन हे स्टार्ट जावपाचे आसा। 24, 25, 26 तारखेक हे असेंब्ली सेशन आसतले आनी 26 तारखेक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे बजेट प्रेझेंट करपाची शक्यता आसा। पळोवपाक गेल्यार असले सेशन्स हे मिनिमम 5 दिसाचे आसपाक जाय, बट ह्या फावटी हे सेशन फक्त 3 दिसाचेर दवरला। 24, 25 तारखेक हे गव्हर्नर एड्रेसाचेर हे डिस्कशन्स आसतले आनी तेजेर थँक्सगिव्हिंग मोशन आसतले। काही डिपार्टमेंटाचे LAQs आनी 0 आवर मेन्शन्स आसतले आनी 26 तारखेक दनपारा CM प्रमोद सावंत हे बजेट प्रेझेंट करपाची शक्यता आसा। गोंयच्या आमदार मंत्र्यांनी उत्तराखंड वचून लँड प्रोटेक्शन बिल समजून घेवचें। गोंयची शेतजमीन सांबाळूंक तसो कायदो जाय, RGPचो मनोज मागता। 2 वर्सांत गोंयांत 21 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट जाल्या आनीक 1 कोटी कन्वर्जनाचो खंय प्लान। मनोज म्हणटा गोंयच्या जमनीचेर दिल्लीवाल्यांचो दोळो, गोंयकारांक फुडाराक जमीन उरपाची ना। आयज गोंयांत जर आमी पळयत जाल्यार आमची जमीन दिसान दीस दिल्लीकारांच्या बोल्सान वचत आहा। आमी आयज लँडलेस आनी होमलेस जाला आमच्या गोंयांत। जे तेंच्यांनी बिल पास केले तेचें नांव जावन आसा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीनदारी डिस्ट्रक्शन एंड लँड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 अमेंडमेंट 2025। 11 आउट ऑफ 13 हे डिस्ट्रिक्ट आसा ज्या जाग्याचेर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लँड आउटसायडराक घेवपाक मेळची ना। हे तुमच्याच सरकाराचे बिल, तुमी वर्ल्ड टूर करतात गार्बेजच्या नांवान, टुरिजमाच्या नांवान। हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन BJPच्या आमदारां कडेन की तुमी आयज उत्तराखंड वचून तुमचो टूर करा, गव्हर्मेंटाचो पयसो यूज करा, बऱ्या कामाक यूज करा। वता थंय तेंच्यांनी बिल कितें घातला ते पळयात, कित्याक घातला ते। तेंच्या CMान डायरेक्ट सांगला की काल त्याच्या स्पिचान त्यांनी सांगले की आम्ही हे जे बिल पास केला ते लोकांचे सेंटिमेंट्स आणि लोकांचे जे इमोशन्स आसा हे चितून आम्ही हे बिल पास केला।
5च्या पयलीं जी लँड कन्वर्ट जाल्ली त्याच्या परस आयज ह्या सरकारान 10 पटीन लँड कन्वर्ट केलें. म्हणजे गेल्या 60 वर्सांत कितें जावंक ना पळय, 50 वर्सांत कितें जावंक ना पळय, तें कन्वर्जन ह्या लास्ट 10 वर्सांक जाल्लें. भितरलें मेजर कन्वर्जन ह्या लास्ट 3 वर्सांक जाल्लें. गेल्या 2 वर्सांक 20 लाख स्क्वेअर मीटर, सारकें सांगता जाल्यार 21 आनी आतां हे जानेवारीन जाल्यार 22 ते 23 लाख स्क्वेअर मीटर जागो तेणी कन्वर्ट केला. कितलो? 22 ते 23 लाख स्क्वेअर मीटर, 21 to 23 लाख स्क्वेअर मीटर. काणक्या रस्त्यार नागडो भोवन धुडगूस घालपी एकल्या फॉरेन टुरिस्टाक म्हापशेच्या पोलिसांनी ताब्यांत घेतला. राती खंय तो कपडे काडून रस्त्यार लोकांक उपद्रव करूंक लागलो. तो ड्रग्साचेर काय कोपाचेर आशिल्लो काय आनीक कितें प्रकार तो कळना. 10:30 सुमार एक फॉरनर येयलो आनी म्हाका दिसता तो ड्रग्साचे हितून आहा काय पिसो म्हणून काय खबर ना. येयलो आनी सगळे लायट चालू आसले, बल्ब फोडले आनी धांवलो म्हणटा आमी पाटला केलो. मागीर त्या रेस्टॉरंटान भितर सरलो, थंय कितें आनी केलें म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता चड करून तो ड्रग्साचे हितून आहा कशें दिसता. हय नेकेड आहा बरोबर. हय कितें फोडलें? सगळे बस चालू आसलेले, बस हातीन ओडले, सगळे फोडून उडले रस्त्यार उडले. आतां का पुलिसांनी येला? हय पुलिसांनी म्हाका ऐकलाय. नमस्कार. आतांच काणक्या वाठारांत एक टुरिस्ट नेकेड भोंवतालो आनी हो नशेच्या हालातान आसलो आनी अशेंय कळटा की ताणें ड्रग्स कन्ज्यूम केल्ले. एक्टिवा घेवन भोंवता आनी वाटेर जी शॉपां आसात शॉपांचेर खोटी घालप आनी शॉपांचें जें सामान आसा तें डॅमेज केल्लें आसा. ग्लास जे रेस्टॉरंट एक आसा तेजे भायर जे बल्ब फोडिल्ले आसात आनी जे वॉश बेसीन आसले ते फोडिल्ले आसा. अशे खुबशे आयटम आहा ते डॅमेज केल्ले आसात. ही गजाल म्हापसा पुलिसाक कळटात. म्हापसा पुलीस ऑन द स्पॉट पावले आनी ताका धरिल्लो आसा आनी ताका मेडिकला खातीर म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेल्लो आसा आनी थंयच्यान ते ताका IPHBन व्हरतले अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. मांद्र्या जुनसवाड्यार मोटारीचो रस्त्या कुशीक बशिल्ल्या बायलेक धपको. मारी फेलिझा फेर्नांडीस आगताक गेली. एक्सिडेंटा आदी खंय मोटारवालो दिल्लीचो दिपान बात्रा आनी तिचें सुण्यावेल्यान वाजिल्लें. ते तिडकीन मोटार मोखली म्हूण खुनाची केस. घडलो तो प्रकार CCTVत कॅप्चर जाला. तूं पेटे घेवन येताय, तूं खंयच्या हॉटेलाक वयताय तिकडे हॉटेलाक वच. तो इतल्यान म्हाजे गमतेक घडलो. हांवें ताका हातीर म्हाजो हात सारको ना तरी आसतना हांवें घास मारलो, हेका सोडयलो. म्हाजी आवयक मारली तेणे, आवयक मारली. हांव ते गेलो मागीर तेणेन म्हाका जे म्हाजे आवयक मारता म्हणून हांव तेजे बापूय म्हाका आडोवं वयतात ती फुडें वचोंक दिनात म्हाका आवयशीन. तरी आसा तो केंसांक धरून आडी घालून ओडटा आवयक म्हाका पळोवंक जायना आहलें. धमकी दिल्या तेणेन तेजे पयलीं खूब पयलीं धमकी पासून दिल्या, तुमको दिखायेगा म्हणून. आमचे मारिया फेर्नांडीसाचे जी आयज डेड जाल्या, जी मर्डर जाल्या आनी ताचे भुरगे दोगूय आहा आनी आयज आमी पुलिशेन आसले. तांकां टोटल सारको न्याय मेळचो आनी ती केस रजिस्टर करची म्हणून सामकी. आनी आमकां साहेबान आतां प्रॉमीस केला की आपूण प्रोसिजर सारको करून मर्डर केस FIR ताचेर करता म्हणून. मांद्रे पुलिसान जो एक्यूज आशिल्लो दिल्ली वचचो ताका अरेस्ट केला आनी ताचेर BNS सेक्शन 103 आनी 281 हे सेक्शन लावपाक आयल्या आनी ताचें नांव आसा दिपन राजीव बत्रा अशें ताचें नांव आसा. तो रावपी दिल्ली. सद्या पोलिसान ताब्यान घेतलेलो आसा आनी ती काल ज्या कारीनसून तो वता आसतना हिट केल्या ती कार सुद्दां सद्या ताब्यान घेतलेली आसा आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आसा. नॉर्थ SP आनी DYSP ताच बरोबर मांद्रे PA शरीफ जॅकीस हांच्या खाला आनी तांचे फूल टीम फुडली इन्वेस्टिगेशन करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. मडगांव सब रजिस्ट्रार ऑफिसांत मॅरेज रजिस्ट्रेशन फ्रॉड जाल्ला. फाटल्या मार्चांत एक जाल्लें, परत आनीक एक. मामलेदाराची फेक रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट वापरून मॅरेज रजिस्टर करतात. फाटल्या मार्चांत जाल्ले कागाळीची अजून तड लागना. दक्षिण गोंयची आदोगादांची संघटनाय म्हणटा पोलिसेन हे प्रकार मातशे सिरियस घेवचे. रॅकेट फोडूं जाय. See, on behalf of South Goa Advocates Association, we have given this petition to the Superintendent of Police based on RTI information which we have obtained from the office of the Sub Registrar.
Now it had come to our knowledge that some people are using this forged residence certificate for getting their marriages registered. So based on that, we had asked for RTI information, and because we were surprised that last year also and this year also, 2024 as well as 2025, there have been complaints made by the sub-register office to the concerned police station that such forged documents have been used. However, no action has been taken till date. So we have made a petition to the Superintendent of Police stating that action should be taken against this. Now the root of this goes against what? The main question over here is, today, as you are also aware, that we had earlier raised an issue as far as touts operating in the office of collected building, wherein they were very well fully involved in those mutation process and all those things. Now at least some streamlining has been done in this mutation process, but I think we are still awaiting that the SOP should be issued by the office of the Mamlatdar as soon as possible, but that is also in the pipeline, so let us wait for that. We are hoping that it will be done as far as mutation is concerned. Now this is also a larger thing which is operating on a larger scale, where touts are operating. Now the question, one more thing what the touts are doing is, we see that it has come to our knowledge also that these touts who are operating from the collected building, the modus operandi is what they wear a white shirt, they have some files in their head. Now common man thinks what, any person wearing white shirt and some files is an advocate. So tomorrow the entire thing comes on the legal fraternity. See, we have got our rules and regulations, we have got our ethics, we are bound by our ethics. But at the end of the day, unnecessary for anything happening, somebody or other says, no, this was done by an advocate. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. डिसेंबर 2026 मेरेन गोंयांत मोबायल क्लिनीक सुरू करता. ते नजरेन पावलां मारल्यात. केंद्रीय आरोग्य मंत्री नड्डा बरोबर बसकाय जाल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत सांगता, वर्सा भितर दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळ्यो फॅसिलिटी खंय दिवपाचो यत्न. नर्सिंग कोर्साचे सीट वाडोवपूय यत्न चल्ला. नव्या मेगा हेल्थ कॅम्पाच्या उक्तावणाक विश्वजीत उलयलो. एक नवो कॉन्सेप्ट हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. आयज घरान आमी तेच उलयताले, पॅलेटिव्ह केअराचे पेशंट्स आयज घरा कडेन आमी एडमीट केल्ले आसा. असिस्टड लिव्हिंगाचेर आमकां लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी आयज जेरेट्रीक पेशंट्स आहा, जाणटे लोक जे आहा तांकां हेल्थ लागता, ते एक वेगळे तरेन गोवा राज्य एक पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान एक वेगळे तरेचे एक टीम तयार करतली, म्हणजे घरोघरी वचून ते योग्य तरेन आयज ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल यांचे फॉलो करू शकता, म्हणजे सामान्य जनतेक एक वेगळ्या तरेचो आधार गावता. की आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साऊथ गोवा आनी सालसेट आनी काणकोण पासून येता त्या लोकांक फुडें वचपाची गरज पडची ना. हे आमी ह्या वर्सा भितर आमी जाय ते स्पेशलिस्ट लोक म्हणटा एसेंब्लीन तुमी उत्तरां दिता, तेजे नंतर कितें जाता, हे सगळ्या गोष्टी खातीर आमी स्पेशलिस्ट आमी ऑलरेडी एंगेज करपाचे आमी प्रोसेस आमी चालू केला. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंय नर्सिंग कॉलेजाचे आमी थंय उपलब्ध करता, म्हणजे नर्सीस आनी इतर काही गोष्टी एडिशनल सीट्स थंय तयार जातल्यो. त्याच बरोबर गोवा मेडिकल कॉलेजान आमकां डायरेक्शन आयला, आमी आनी सीट्स वाडोवपाची गरज आसा. But by 2026 December, I have already had a meeting with Honorable Health Minister, Government of India. We are trying to bring mobile clinics. Those mobile clinics, we want to target about 40 mobile clinics so that can be rotated through every panchayat and every place, so that you don't have to wait for a mega camp to come and you don't have to wait for a mega camp to take place for you to get checked. मजगती नव्या मेगा हेल्थ कॅम्प जालो. डॉक्टरांनी दिल्ल्या सल्ल्या प्रमाण दुयेंतींनी जीएमसीत वा हेर हॉस्पिटलांत वचून उपचार घेवचे म्हूण मंत्री अलेक्स सिकेराचो उलो. जायते फावटी मेडिकल चॅकअप करता आसतना डॉक्टरांक दिसता की आमी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करपाक पडत ना. तेणे अरेंजमेंट्स केलो आसा. तो तुमकां एक स्पेशल पास दितलो आनी तो पास घेवन ते दोतोर सांगतले तुमकां
साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वचपाची नाजाल्यार गोवा मेडिकलान वचपाची नाजाल्यार गोवा डेंटल कॉलेजीन वचपाची. म्हणून मुगे रिक्वेस्ट तुमकां हो कॅम्पाचो फायदो घेवया. दोतोर फॉलोअप करपा लायक ते प्रमाणे आमी करची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट. म्हापश्यां एकदा नगर देवळा लागसार पार्क केल्ल्या 2 स्कुटरींक उजो. तहसील सय्यदान ताचे घरकान्नीचे स्कुटरींक उजो घाला. तहसीलाचेर केस. सुरवातेक अनवळख्या आड कागाळ जाल्ली. तेवटेन मजगतीं कांदोळे ओर्दा आयस फॅक्टरी कडेन घराक उजो. सामान लासून काबार. शॉर्ट सर्किटाचो दुबाव. आमकां जेन्ना कळ्ळें म्हाका 6:15 कितें तरी म्हाका फोन येयलो की देवळा कडेन उजो लागला म्हणून. तेन्ना हांव झप करून उठलो आनी येयलो पळोवपाक. तेच्या पयलीं ऑलरेडी 5:30 कितें तरी कोणी तरी उजो लायल्लो आयज सकाळी आनी तो गेल्लो. तेच्या उपरांत ती फायर ब्रिगेड येयली. लोकांनी हांगासर सगळे जमून फायर ब्रिगेड आफोवन पुलिशींक आफोवन सगळे पुलीस येवन पंचनामा करून बी सगळे गेल्ले आसात. आनी म्हाका उशिरा कळ्ळें आनी तें अशें जालां की कुणी लायला तो कळोंक ना. तो येयलो लायलो काय लागलो तोय कळोंक ना. ते पुलीस सगळे इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसात. आनी जे घडलां हें बरें न्हू आनी अशें हांगा घडचें न्हू. कित्याक ही देवळाची आमी स्पेस आनी आतां आमी अशें ठरयल्लें की हेच्या फुडें हांगा कोणाक गाडी लावन दिवचें ना. तेन्ना कुणी हें केलां पळय हांकां सोदून काडचें आनी हेच्यावर एक्शन जावची हांव तेंचे कडेन मागता. आनी हे अशें हांगासर जी मेक अशें आसा की जे भायले म्हणजे बिराडाक रावता तेंची इन्क्वायरी जावची. कित्याक लागून घडलें कोणाक लागून घडलें हें आमकां एक्झॅक्ट खबर ना. पण हे कोणी केला हेका इन्क्वायरी करून सगळो फुडचो प्रोसिजर करचो. हांव लिडींग फायर फायटर प्रदीप नायक आनी म्हाजो क्रू पिलेन फायर स्टेशन. आमकां 9:25 हेडक्वॉर्टराच्यान कॉल येयले की व्हडल्या आयस फॅक्टरी कडेन घराक उजो लागलो. आमी रोखडीच टर्नआउट गाडी केली आनी हांगा 10-12 मिनटान पावले. आनी मातसो लेट जालो त्या नॅरो रोडा खातीर लागून ते वयर काडटा आसतना गाडये पार्क थंय रोडार सगळे केले. तेका लागून मातसो आमकां येवपाक त्रास जालो. येयना फुडें रोखडेच आनी हे पळया हे घर दिसता वयर लास्ट फ्लोराचेर उजो पेटलेलो. देवाचें तें हें जावंक ना की सिलिंडर बी ब्लास्ट जावंक ना. 2 फ्रीज जळ्ळे, बॅडी आनी मॅट्रेसीस जळ्ळे. आनी कोणाक कितें आनी कोणाक इंजरी कांय जावंक ना. ती कामाक गेल्ली त्यामुळे कोण नासली घरां. आनी कसो कितें हें उजो पडलो तें इन्व्हेस्टिगेशन चालू. मुळगांवां गांवकार वाड्यार रामनाथ देवस्थानाचो जिर्णोद्धार करपाचो गांवच्या लोकांचो विचार चल्ला. कितलीं वर्सां खंय मायनिंगाक लागून देवस्थान आनी रामनाथ तळ्याचेर दुर्लक्ष जालां. खणीच्या सॅक्युरिटीक लागून लोकांची यो वच बंद जाल्ली. 26 फेब्रेराक शिवरात्री दिसा पुजा विधी करून लोकांनी उत्सव करपाचो थारायला. नितळसाण चल्ल्या. नमस्कार. सध्या आमी आसा मुळगांव हांगासर आनी मुळगांवचे रामनाथ तळये कडेन आसा. हांगा पयलीं वयर मायनींग चलतालें आनी मायनींग चल्ल्या कारणान जे आमकां ते बाउंड्री आमच्यो लॉक करताले. मायनीर कोणाक घेयनासले. आनी कालांतरान कितें जालें आमची बायलां सुद्दां हांगा लाकडां व्हरपाक बी येताले. कालांतरान कितें जालें तेंच्यांनी वॉचमॅन दवरले थंय आनी कोणाक भितर एंट्री दिना जालें. आनी हळू लोक मातशे कमी जाले. तरी आसतना आमची जी ही मेन जी जात्रा जाता जात्रेक आमी पेट मयां हाडपाक जेन्ना वयता पळय तो हांगासून एक पांयवाट आहा पारंपारीक वाट. हांगा रस्तो बिस्तो असो ना पण ह्या हांगासल्यान मायनी वयल्यान आमी मयां वयता चलत आनी परत ती पेट घेवन चलत त्याच वाटेन येता. म्हणून ही सुद्दां आमची एक पारंपारीक वाट आसा की आमचे म्हादेवाचे लिंग किंवा ते पुरातन काळांतले एक लिंग खडपाचेर कोरलेले आसा आनी तेजे आयज जतन करच्या खातीर आयज आमी सगळे जाण हांगासर हे साफ सफाई करतात. आनी हे जे उदक जे आसा हे आमचे ते सायडीक एक लेक आसा त्या लेकांसून कुळागरांक शेतांक अशें हे उदकाचो सोर्स आसलो. पण आयज कितें जालां मायनी खातीर हे कंप्लीट आयज हांगासर उदक सगळें आटलेलें आसा. सरकारान आमकां मदत करची पण सरकार आमकां काय अजून मेरेन काय सरकारान मदत करूंक ना. मायन्सवाले तर कसलीच गोष्ट आयकून घेवपाक तयार ना. 20 तारखेक महाशिवरात्रीचो हांगासर आमी एक उत्सव मनोवपाचो तयारी केल्लेली आसा आनी तेका लागून आमी काल आनी आयज
सकयल्यान वयर पर्यंत क्लीन करून येवपाची तयारी केल्ली, बट इतले वाडलेले असले की त्या कारणान आमकां थोड्यो हे जाले प्रॉब्लेम्स जाले. तरी पण आमी साफ सफाई करून 26 तारखेक लागून सगळे आमी ग्रामस्थ एक जावन हांगा एक प्रोग्राम करपाचो ठरयला. इतिहास आणि पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकरान हे विशीं अदीक म्हायती दिली. दिवचल तालुक्यांतलो मुळगांव हो जो गांव आसा, म्हातारघाटी म्हणून जो वाठार आसा, त्या म्हातारघाटीच्या वाठारांत हांवें 25 वर्सां पयलीं पळयल्ले रामनाथाचे एक सुंदर अशें शिवलिंग. पुराय वाठारांत जांबो दगड आसा. ह्या जांब्या दगडान हे जे शिवलिंग आसा ते कातायल्लेले आसा आनी भगवान शंकराची उपासना जी आसा ही मुळगांव गांवांत पुर्विल्ल्या काळा सावन जाताली. तेचो हे वाठार हो आमकां देख दिवपी आसा. तोच मुळगांव जो आसा हे माती भरवण जावपाच्या वाटेर आसा. एका वाटेन मिनाखणीचो वेवसाय, दुसऱ्या वाटेन पुराय शेतां मागीर बागायती क्षेत्र जे आसा हे आयज कमी कमी जायत आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. शेतकारांनी ऊस लावचो, सरकार ऊस घेतलो म्हणून मुख्यमंत्र्यान खंय फाटल्या डिसेंबरांत उतर दिल्लें. 8 दिसां भितर नोटिफिकेशन काडटा म्हणून सांगिल्लें. 2 म्हयने जाले, जाग ना. संजीवनी ऊस उत्पादक संघटना परत ऊसाचो इश्यू घेवन मिडिया मेरेन पावली. सप्तका भितर नोटिफिकेशन येना जाल्यार खंय फुडली एक्शन. आमी जेन्ना सीएमा कडेन गेले सांखळेन तेन्ना मिटींग घेतलेली आमी. तेन्ना आमकां सीएमान सांगलें तुमी ऊस लाया आनी आपूण हांगा फॅक्टरी घेतलो. म्हणटकर आमी गेले कित्याक ह्या वर्सा लास्ट जाता हें वर्स आमचें. जेन्ना फॅक्टरी बंद पडलेली पळय तेन्ना आमकां कॉम्पिटिशन दिता म्हणटाले ते ह्या वर्सा लास्ट. फुडें कितें करपाचें म्हणून तो प्रश्न घेवन गेल्ले. म्हणटकूच आमी सीएमान म्हणटा तुमी ऊस लाया, आपूण तो घेतलो. आनी तो खंय घेतलो? हांगा गेटी घेतलो. तो गेटी घेतकून तेजे पयशे आमकां एफआरसी प्रमाणे मेळटले. म्हणजे त्या प्रमाणे आमी ताका विचारलें ते कशें कितें मेळटलें तें मजून रोखडेंच नोटिफिकेशन दिता. आपूण 2 दिसांनी तुमकां नोटिफिकेशन येतलें. एक इन्क्वायरी चालू आसली पूण आयज पसून आमकां नोटिफिकेशन येवना. म्हणटून आमी सरकारा कडेन एकूच मागणी करता की आमकां जाता तितले बेगीन आमकां नोटिफिकेशन दिवपाक डायरेक्टराक सांगचें आनी आमकां दिवचें. सीएमान सुद्दां सांगलें ऊस रोया तुमी आपूण व्हरतलो. आतां व्हरतलो म्हणटरी आमकां आजून पासून तें लिगल बाबा सरकार कित्याक उसा बाकी भशेन म्हणजे सुपारे जावं काजू मार्केट आसा तशें उसा ना. उसा एक कोणी जाल्यार सर्टन म्हणजे हांगा शुगर फॅक्टरी आशिल्ली, शुगर फॅक्टरी व्हरताली आनी ती सरकाराच्या ताब्या आसा. म्हणटा सरकारान आमकां सांगलें आमी ऊस व्हरतले तुमी रोया. पूण आनी नोटिफिकेशन 8 दिसां भितर काडटा अशें आमकां डिसेंबराच्या लास्ट विका सांगलेलें. आमी तेजी वाट पळयताले. डिसेंबर गेलो, जानेवारी गेली, फेब्रुवारी आतां सोंपत आयली. शेतकारांक ऊस रोयतलो जाल्यार शेतकाराक आतां 5 वर्सां आमकां गॅरंटी आशिल्ली सरकार पयशे दितलो म्हणून. ह्यातून फुडें कितें हें जर नोटिफिकेशन ह्या म्हयन्या भितर आयलें ना जाल्यार सगळ्या शेतकारांक एकदां हांगा आपयतले आनी आमी बाबा फुडले पावस खंयचे घेवया हें ठरयतले. सध्या जालां कारण अशें की जो कॉन्ट्रॅक्ट सीएमान जेन्ना सायन केल्लो जो ऊस घेता म्हणून तो आतां सध्या मार्चान काबार जाला. आनी आतां जो ऊस लायतलो तो समज जर परत सरकार घेतले जाल्यार उंडी आश्वासन न्ही तर जो तांकां करार केला तो रिवायज करपाची गरज आसा. जे नोटिफिकेशन आसा ते रिवायज करपा लागून आज तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. धारमंडीच्यान विवेक प्रभू. गोंय पुलिसांनी क्विक पास ॲप लॉन्च केला. गाडयेकारांक आनी चड करून गोंयांत यो वच करपी ट्युरिस्टांक खंय फायदो. सगळे डॉक्युमेंट तपासले उपरांत हो पास खंय 12 वरां वॅलीड उरता. गाडी घेवन हुस्क्याविणे भोंवंक मेळचे म्हूण खंय पासाची वॅलिडिटी 24 वरां करपाचो प्लान. सायबर क्रायम पुलिसेचो SP राहुल गुप्ता उलयलो. तो गोवा, जैसा आपको पता है कि गोवा फेमस टूरिस्ट स्टेट है जहाँ पे कई राज्यों से टूरिस्ट आते हैं और लोकल लोग भी ट्रैवल करते हैं. तो उसमें कई बार हमको एक कंप्लेन आती है कि ट्रैफिक पुलिस या लोकल पुलिस द्वारा किसी कम्यूटर को बार बार रोका जाता है और उस दौरान उसको काफ़ी हरासमेंट फेस करना पड़ता है. बार बार उसको डॉक्यूमेंट अपने दिखाने पड़ते हैं. और ये चीज़ अगर कोई बोले कि कम्यूटर की मुझे अभी रिसेंटली चेक किया है, अभी 10 मिनट पहले मैं दूसरे रेड लाइट पर था, वहाँ पे भी चेकिंग हुई थी मेरी, तो ये एक्सक्यूज़ का कोई हमारे पास तरीका नहीं है कि इसको सर्टिफाई हम करें किसी की बात को. तो इसलिए हमने ये सिस्टम एक क्विक पास एक ऐप बनाया है जिसमें अगर किसी कम्यूटर को एक बार रोका जाता है तो एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद उसको एक QR कोड बेस्ड पास दिया जाता है जो कि 12 घंटे अभी उसकी वैलिडिटी है, बट अगले हफ्ते हम इसको 24 घंटे कर देंगे. तो 12 घंटे तक अब उसकी वैलिडिटी रहती है और उसमें
उस पास को वो आगे कभी भी अगर उसको 12 घंटे के दौरान रोका जाए और उसने कोई विजिबल ट्रैफिक वायलेशन नहीं किया है, तो इन दैट केस अगर कोई ट्रैफिक पुलिस उसको रोकता है या फिर लोकल पुलिस रोकता है तो उसको वो ये QR कोड पास दिखा सकता है ट्रैफिक पुलिस को, और उस QR कोड को स्कॅन करके ये पता चल सकता है कि वो पास वैलिड है की नाही है. क्विक पास ॲप वापरलेल्या पर्यटकांनी आपला अनुभव सांगलो. आणि गोव्यामध्ये येऊन आज परत पुण्याला निघालो आहे. गोवा ट्रॅफिक पोलीस आणि त्यांच्या माध्यमातून एक क्विक पास म्हणून त्यांनी एक नवीन स्कीम आणि ट्रॅकिंग केलेलं आहे, जेणेकरून या टुरिस्टला कुठलीही अडचण होणार नाही आणि योग्यरित्या सुलभ प्रवास होईल. सो यहाँ पर हमें पूरे दिन में हमको स्टॉप किया था और वेरिफिकेशन किया, पुलिस से सब ठीक किया कि नहीं, सब चेक किया है और हमको एक पास जनरेट करके दिया है. तो पास जनरेट करके दिया है वो 12 आवर के लिए वैलिडेट है. सो अभी कोई और मिलके पुलिस रोक रहा है तो वो सिर्फ पास देख के हमको आगे जाना देगा, बिकॉज हमारा वेरिफिकेशन हो गया है. तो ये एक बढ़िया सिस्टम है. सो आई रियली अप्रिशिएट इट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कळंगुटेचो राखणो देव बाबरेश्वराची केळ्याच्या घडांची जात्रा. रील्स आनी सोशल मिडियाच्या युगांत देश विदेशांत ती बनाना फेस्टिवल म्हणून फामाद. जात्रेक टुरिस्टांची गर्दी. 7 दीस जात्रा चलता. वेळ प्रसंगाक धांवता, सांगण्याक पावता म्हूण बाबरेश्वराचेर लोकांची श्रद्धा. आंगवण पुराय जातकच बाबरेश्वराक घड दिवपाची प्रथा. संकटाक धावता, सांगण्याक पावता म्हूण कळंगुटेचो राखणो देव बाबरेश्वराची ख्याती. मनापासून केल्ले मागणे देव बाबरेश्वर पुराय करता. आंगवाण पुराय जातकच बाबरेश्वराक केळ्यांचो घट दिवपाची प्रथा. हजारांनी घड खंय देवळा भायर लायल्यात. देश विदेशांत बनाना फेस्टिवल म्हूण ही जात्रा फामाद. आख्या गोंयभरचे लोक हांगा बाबरेश्वराचे दर्शनाक येता. आमचे आतां भव्य दिव्य मंदिर जाल्लें आसता, तुमी सगळ्यांनी पळयलें. आनी 17 जात्रेच्या दिसा आमी मुर्ती स्थापना केली. पूर्ण प्रतिश्ठापना आमची जाल्ली आसा, तुमी पळयल्ली आसा मुर्ती. आनी आतां आमची 7 दीस जात्रा आनी 7य दीस आमचो महाप्रसाद चालू आसता. दनपारचो महाप्रसाद सांजचो 5 पासून चालू आसता. लोक हांगा सगळे भावीक येतात देवाचें दर्शन घेवन आनी तेंची कामाय पूर्ण जाता. लोक आख्खे हांगा ही जात्रा जगभर फामाद आहा. बनाना फेस्टिवल भायले इंटरनॅशनल टुरिस्ट येता हांगा, ते रावता हे जात्रेक केन्ना येतले काय विचारता आमच्या लोकांक बनाना फेस्टिवल केन्ना. ही एकूच अशी जात्रा आहा ती बनाना फेस्टिवल म्हणून आख्ख्या गोंयांत बरें फामाद आहा. तशेंच बाबरेश्वर देवस्थान एक जागृत देवस्थान समुद्र किनारा आसल्यान ताका जायतें म्हत्व आहा. आनी बाबरेश्वराच्या जात्रेक लोक आपले व्हडले खोशयेन येतात, कित्याक हांगा येतात पयले आनी सांगणे करतात म्हाजें कितें काम आहा, जावं कोणें भुरग्याचें लगीन जावचें आहा, जावं कितें कोण सीक जाला तो बरो जावं, जावं पुलीस येतात आपलें एक प्रमोशन जावचें म्हण. तें जाल्या उपरांत ते घडाच्या रुपान जावं कसल्या रुपान ते हांगा तेजो नवस फेरतात. तो तुमी हांगा पयले हांगा कितले घड आनी पयले दिसा मागीर 1000 वयर तरी घड येयल्यात. त्या लोकांची जी जी कामां जाल्यात तेंच्यांनी हाडून पूर्ण जाल्या उपरांत हाडून फेडल्यात. पूण देवूळ आमचें कंप्लीट जालें, थोडें उरलां. आनी हांव पयले सुद्दां देवाक बरोबर आनी म्हाजे कमिटीक सगळ्यांक चड आनी देव बरें करून म्हणटा. तेंच्यांनी म्हाका एक व्हडली एक संदी दिली आनी फूल स्विंग काम केलें, हातीक हात लावन काम केलें. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. हे न्यूज बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.